सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज आवडेता. ह्या मिसाची खेरीत इंतेसावा. दिनवासनेचे मीस डेनिस आनी शिबोला पेरीस मांदूर. दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता बॉनी रापोजो सेंटा क्रूज. दिनवासनेचे मीस क्लारिंडा पेरेरा म्हापसा. बरी भलायकी मागता आगोस्तिनो आनी कॅन्डिडा पिंटो म्हापसा. याज्ञिकाक येवकार दिवंक सगळीं उबी रावून सुरवातेचें गीत गावया. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजूची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल बावा भयणीनो, बावतिजमा वरवीं आमी सगळीं जेजूची पाटलावदारां जाल्यात आनी आमच्या जिवितांत आमी जेजूचो पाटलाव करता. आयज नोवेनाचो 5वो दीस आनी आमचो विशय मान्यवंत आग्नेल समाजांत सहभागिलीपण जिवंक नमुनो. समाजांत सहभागिलीपणान पावल मारूंक आमी समाजीक मनशां. समाजाच्या बरेपणा आनी उदरगती पासत वावरूंक आमकां खास जबाबदारी आसा. मान्यवंत आग्नेलान ग्रेस्काय आनी पदवी सोडली आनी समाजाच्या बरेपणा पासत वापुरली आनी हे तरेन समाजांत सहभागिलीपणान जियेलो. जेजून सदांच आपल्या बापाची खुशी केली. ताणें दुबळ्यांची पदवी आनी होक ना तसल्यांची सेवा चाकरी करून फुडें गेलो. आमी जेजूच्या पावलांनी चलून सगळ्या वायटाचेर निशेध मारूंक समाजांत सहभागिलीपणान जिवंक ह्या मिसा बलिदानांत मान्यवंत आग्नेलाचे विनवणेन आमकां कृपा आनी बळ मागुया. हे पवित्र रितीन फांती वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. सगळीं म्हणया. हांव पातकी सर्प दिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो मस्करें विचारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडां विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत घेवन सदांच सांकवार मारीत सगळ्या देवदूतांनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो
म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात प्रार्थना मागता. सर्पदेदा देव आमची कागद करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. Amen. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, समेस्त बाबाटांक मोगाचे सुपुनायक तूं आपयताय, तर तुज्या पुताचो अदीक लागशिल्लो पाटलाव करूंक ताचे मदें जायते सणांक तूं उपजोयत आसाय. मोठवाशी जिवितांत तुजी सेवा करूंक विचून काडलेल्या ती आपल्या जिवितांत तुज्या राजाचो उपकार जावंक हेरा मनशाक सुपुनाय मोगाचे वाटेक ओडून पावूंक आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं सखरो देव पवित्रात्मेचे एकपणान चेतन राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. धर्म दुतांच्या इतिहासावेलें वाचप. पेद्रू अशें उलयता थंयच आसतना ताचें उतर आयकतल्या सगल्यांचेर पवित्र आत्मो देंवलो. विदेशाचेर पर्यान पवित्र आत्म्याचें देणें देवान घालें म्हूण पेद्रू बरोबर आयले ते सुनोद केल्ले भावार्थी थोटाकले. कित्याक ती 8व्यो भासो उलयतालीं आनी देवाक वाखाणटालीं तें तांकां आयकूंक येतालें. तेन्ना पेद्रून म्हणलें, आमकां मेळ्ळो तोच पवित्र आत्मो तांकांय मेळ्ळो म्हणटूच तांकां उदकाचें पवित्र स्नान दिवंक कोणाच्यान आडूं येता. आनी ताणें तांकां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान दिवंक फॉर्मायलें. उपरांत थोडे दीस आपणाशी राव म्हूण ताणें ताचे कडेन मागलें. देवाचें उतरें. देवाचें वडपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. शेकान शेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. सगळीं म्हणुया. शेकान शेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रोचून गाव. नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्ली ओचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावल्यान जोयत व्हरून सोडवण दिली. शेकान शेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. इस्रायलाच्या कुळेतांय आपलो तीर विस्वासी मोग मनात दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. शेकान शेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वे गोडगोडान सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घडून गाव. आनंदाचे उलास सोड. शेकान शेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय 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 सोय. सर्वेस्पराक सोय 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 सोय. सर्वेस्पराक सोय 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 सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. कोई बापोय कोशी सोगली सोरेट वोटान रामी
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्क परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुवर्तमान. Mój matuka somia. Jerusalemtan शिसा घेवन जेसू लोकांचे वर समे बरोबर वेताना बार्तिमेव मुटलोलो तिमे वासो पोत मुटलोलो एक कुड्डो रस्त्याचे देकेक बिकेक बसून आसलो. जेसू नाझरेतकार येता म्हूण आयकतच तो अशी बोव मारूंक लागलो, दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर. आनी सोबार जाणांनी ताका बोबाट केली आनी ओगो राव म्हूण सांगलें. पूण तो उदीक उदीक ओरड दिवंक लागलो, दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर. जेजू थांबलो आनी ताणें ताका मुटलें, ताका हांगा आपय. आनी ताणें एक कुड्ड्याक आपयलो. ताणें म्हटलें, धीर धर, उठ, तुका तो आपयता. आपणाचो जुबो सांडून उडोवन उड्यो मारून जेजूशी तो आयलो. तेन्ना जेजून म्हटलें, हांवें तुका कितें केलेलें जाय? गुरुजी, म्हाका नदर देशी कर. जेजून म्हटलें, वच, तुज्या बावाटान तुका बरो केलो. रोखडीच ताका नदर आयली आनी तो ताच्या सांगातीन चलूंक लागलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. Wagani tuka Krista. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आमी कितें भाशेन ह्या दोंगरार आमी एकठांय जाल्लेलीं आसा. कितें आमचो गरजो आसत, कितें आमचे आवडी आसत, आमी ते पाद आग्नेला उद्देशी मागूंक आमी आयल्या. आनी जेन्ना आमी मागता तर भावार्थान आमी ते मागूंक जाय, तिरायेन आमी ते मागूंक जाय. आनी भावार्थान तिरायेन आमी मागता, देव आमकां दितलो. जेन्ना आयचो विसय जावन आसा, मानवताग्नेल समाजान सौभाग्यपणान जिवंक नामणो जावन आसा. सौभाग्यपण म्हणजे एकवटान आमचो समाज बांदून हाडूंक जाय. एकवटान आमचो कुटुंब आमी बांदून हाडूंक जाय. सहकारान आमचो समाज आमी बांदून हाडूंक जाय म्हूण आयचो विशय आमकां सांगता. जर तर पयल्या वाचपान आमी आयकलां, जुदेवांक आनी विदेशांक तांचे मदें पडो नासलें, वयर सकला जातालें. पण जेन्ना पवित्र आत्मो तांचेर देंवता, तें सगळीं विसरतात आनी एकवटान ती काम करूंक लागतात. तशेंच शुभ वर्तमानान आमी आयकलां, एक कुड्डो मनीस जेजूशी येवंक सोदतालो. ताका नदर जाय आसली, पूण लोक ताका पयस कोत्तालो. पूण ताचो विस्वास देवाचेर आसलो, जेजूचेर आसलो. आनी जेजू ताका म्हणटा, तुका कितें जाय? आनी तो कुड्डो ताका सांगता, म्हाका परतून नदर जाय. आनी जेजू त्या कुड्ड्याक परत नदर दिता. एके भाशेन ताचे सवे मोग दाखयता, ताका दोळे दाखयता, तो ताका आपणाशी विंगून घेता. होय मोगाच्या बाबयनेदो, जर तर आयच्या समाजांत आमी पळयत जाल्यार अशें कितेंय जायते वस्तू घडलेल्यो आसात आनी घडटात. जण एकल्यांनी आपल्या कुटुंबान पळयचें. आमी जाणट्यांक पयसावता वो बरो ना तांकां मनशांक आमी पयस कोत्ता काय, वा आमी तांकां एकवटान मानून घेता, तांकां बरे भाशेन सेवा चाकरी कोत्ता काय. जर तर पवित्र पुस्तक आमकां सांगता,
आदल्या हे नव्या कोरारांत आमी पळयत जाल्यार पयलो क्रिस्तांव भाव भयणी हुस्क्यान ती बोललेली आसली, एकवटान ती बोललेली आसली. कितेंय तांचे मदें वयर सोंकला जाल्यार कोणाक कसली गरज जाय जाल्यार ते एकामेकाक आदार दिताले, एकामेकाक ते पावताले आनी एके भाशेन तांचे मदें एकवट आसलो. आयज जरी तर आमी पळयत जाल्यार समाजान असलो एकवट आसा काय, जावं कुटुंबान असलो एकवट आसा काय, वा आमी दुसऱ्यांक सहकार दिता काय, आयज आमी जोन एकल्यांनी जबाब दिवचो. कित्याक आयचो समाज, आयचो कुटुंबांत आमी पळयता एकवट आसा काय, सहकार आसा काय, हुस्को आसा काय आयच्या समाजान आनी कुटुंबान. आनी जरी तर आमी हाचेर निशेध मारलो काय आनी निशेध आमी मारूंक सोदता काय, आनी कित्याक लागून आयचो समाजान एकवट ना, सहकार ना, हुस्को ना, कित्याक मनीस गर्वान बोल्लोलो आसा, आपलेपणान बोल्लोलो आसा, निर्दुकायेन बोल्लोलो आसा. कित्याक आयच्या समाजान अशें चलता आनी अशें घडत आसा. जरी तर आमी पाद आग्नेलाच्या जिवितांत पळयत जाल्यार पाद आग्नेल सेमिनारितांक बरी शिकवण दितालो आनी तांकां बरे भाशेन जबाबदारी पाडूंक तो शिकयतालो. आनी तशेंच मनशांक वा आवय बापायक तांकां सांगतालो, जरी तर तुजीं भुरगीं वायट रस्त्यार चलता जाल्यार तांकां बऱ्या रस्त्यार हाडूंक तांकां शिटकायतालो. तेच बरें ह्या कोवेंतांत जायते सरकारी मनीस रिट्रीटाक येताले आनी जेन्ना ते रिट्रीटाक येताले तेन्ना पाद आग्नेल ह्या सरकारी मनशांक अशें सांगतालो, जे नेम आसात, जे कायदे आसात ते सेवेच्या मनान त्यांनी पाडूंक जाय म्हूण तांकां सांगतालो. एके भाशेन तांकां तांचे सवे एकवट हाडूंक तो सोदतालो. पळय मोगाच्या भाव भयणींनो, जेन्ना आयच्या विशयाचेर आमी नियाळ कोत्तना आमी जोन एकल्यान विचार करचो, आमच्या कुटुंबांत मागणी चालू आसा वो चालू ना. कित्याक आदले तेंपार जायते आमी जाणो शेपाय शेमाय आमकां मागणी करूंक शिकयताली. जेन्ना आमोरी जातकच आमी आमोरेचे पयले येवन आमोरी आमी कोत्तेले, एकठांय आमी येताले. तेच कोत्ता आसतना सगळे एकठांय आमी तेच कोत्तेले. पूण आयच्या समाजान वा आयच्या कुटुंबांत हें चालू आसा काय, वा आमी तें सोडून दिलां काय, वा जेन्ना आमकां गरज आसा तेन्नाच आमी कोत्ता वा आमी एक्सक्यूज दिता आनी पयस वेता काय. कित्याक मनीस देवाक पूण विसरलेलो आसा, कित्याक ताचें मन सैमीक वाटेन आसा मोगाच्या भाव भयणींनो. तर आयज जेन्ना आमी ह्या विशयाचेर आमी नियाळ कोत्तना जे परी पाद आग्नेल आपल्या जिवितांत सौभागिलीपणान जियेलो, एकवटान जियेलो, आमी आमचे समाज एकवटान जिवंक वावरुया, आमचो कुटुंब एकवटान जिवंक वावरुया आनी जे आमचेर आडकुळे येतात त्यो आमी पयस करूंक वावरुया. आनी जेन्ना आमी हें कोत्ता तेन्ना आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समाजांत एकवट आसतलो. तर आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारुया आनी पळोवया, आमी केन्नाय तरी एकठांय येयलोलीं आसात काय, जावं मिसाचे भेट आमी एकठांय येता, जावं मागणी कोत्ता तेन्ना आमी एकठांय येता, समुदायान कितें आसता तेन्ना आमी एकठांय येता. होच आमचो एकवट जावन आसा. हो एकवट शांती पावूंक पाद आग्नेल आपल्या जिवितान ताणें सारलें. तर आमी आमच्या जिवितांत जावं कुटुंबांत हो एकवट सारूंक बरे भाशेन क्रिस्ती जिवीत जिवंक ह्या मिसाचे भेटेन आमकां कृपा आनी बळ मागुया. उबे रावया. थोड्याश्यो मागणी आमी देवा मुखार घालुया.
दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. पवित्र सभेचे वडील पाप साहेब, पाद्री तशें मोटवाशी समाजांत जायतो बरो वावर करतात. तांणी पवित्र सभेची समाजीक शिकवण अदीक नेटान प्रसिद्ध करून आपले सहभागेलीपण दाखोवंक तांकां कृपा आनी बळ मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांक आपल्या समाजाचें बरेपणा पासत विचून काडल्यात म्हूण जाणा सावन समाजांत वायट चलतल्याचेर निशेध मारूंक आनी एकवट हाडूंक सहभागेलीपणान वावरूंक तांकां कृपा मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्या समुदायांत कोण नासलोल्यांक पावूंक, पिडेवंतांक भेट करून आनी गरजेवंत भावा भयणींक आदार दिवंक समाजांत सहभागेलीपण वाडूंक कृपा आनी बळ मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमी आमचे जण एकल्या पासत मागुया. समाजांत चलतल्या वायटा विशीं हुस्को धरून आमच्या गोळाब्यांत तशें गांवांत नव्यो आनी मनीस उदरगतीच्यो येवजण्यो तयार करूंक सहभागेलीपणान जबाबदारेन आमी फुडें व्हरूंक आमकां कृपा आनी गोठाय मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. बोधयाळ बापा, आमी तुजे मुखार मागणी घातलेली आसात ती स्वीकार कर म्हूण आमी मागता. तेच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मोच्या बाबायनेदो मोच्या तुमचे बलिदान सर्पदेदा देवाक मानतात असलें सामून मागात. हे तुमच्या तांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. प्रितीच्या बापा, ह्या दिनवाचणेचो योद दयाळपणी मानून घे. तेगे जिविता बापणान एकामेकाचे एकवटान जिवंक आनी देवाची भुरगीं स्वतंत्राय भोगूंक पावूंक क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदेदारान सस्ताचे देवा, सर कडेन सोदताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना.
तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हे तुजे आमकां आनी देणे आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थान तुजी वडवील बिकूळ चोडोना तरी असल्या प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सुमे वरवीं आमी तुजे कृपेन वाडोवन वेता देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दरबार तुका मान भोवमान दिता ताचे बरोबर आमी तुजे किर्तन निरंतरी गायता करस्तो पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंडियानी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजूची कड आनी रगत आपले कुशीन खोस मरून सोंसूं वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका देन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कड तुमचे पासत समोर आमची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आतले पियात हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सस्ती कराराचें रगत पातकांचे बक्षिणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात बाबाठाचो कोट परगट होया बाबा जेजूच्या मनाचो आनी पुणपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो सोंड आनी सोडुनीची कास तुका समोर रमता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुणा रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराचे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक फिलिप नेरी फेरांव कार्डियल आमच्या पात्रियार्क साहेबाक आनी सगळ्यांनी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरमसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा आनी भयणीची काकलूत कर ताका आनी तुजे इश्टागोतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पड जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आनी आमा समेस्तांची दया कर आमी मागता आंकवार मरिये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बाज्यो झुजाय बाज्यो दोड दोतां आनी सोलकाळी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासऱ्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावूं आमकां फावो कर तेच तुज्या पुता शेसो वरवीं ते जेजू वरवीं ते जेजू सांगता ते जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्पदेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक
जेजून शिकवलेले मागणी आम्ही सगळी बारबर म्हणूया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणें पडूं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार. त्या खुरान्या जिवितान सोबस्का आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुटवणारा जेजू क्रिस्ताचे नांवांत आमी बरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदारका गोदेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आघातांतली वाटाय. कित्याक राजमुर्गी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय पण तुजे पवित्र सभेचेर बाबाटाचे दीस घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. स्वचेतन सोड चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे बाप काडटा ती शेळेच्या जेवणांत आपल्यान ती सुभागी. सुम्या तुजे म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुजे कात सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजू आमच्या काळजान भितर सरला घडीभर आमचे दोळे आमी बंद करुया आनी गुप्ती जेजू लागीं आमी उलोवया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बाबा, तुझ्या चक्रांक ह्या आत्मीक काणा पिवना वरवीं गोठाय दी म्हूण आमी मागता. शुभ वट्टो मनांचेर आपोवण्यांक विस्वाशी रावंक, समेस मनशांक तुझ्या पुताचो उपकार ती जावंक क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. बसूया. मोगाल भोवमयणो तुमकां सगल्यांक हे पवित्र जाग्यार पळोवन आमी खुशाल. भवार्थान केलेली मागणी मानेवोंत आगल्या वरवीं देवान तुमकां फावो करची. तुमच्या गांवघरांत तुमी सुरक्षीत पावची हीच आमची मागणी आनी आवडे. कांय कळोवण्यो. कोंकणी बायबल डायरी आमच्या पावलांक उजवाड 2023 ती विक्रेक आमचे पुस्तक शाळांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क आसा थंयसर ती मेळटा. पाद अग्नेलाच्या जिविताक लागू जातल्या वस्तूंचो म्युझियम कोवेंताच्या रुमान तयार केला. मागता तो आत्मीक नदरेन आनी ध्यानीक मनान तो अनुभव घेवंक. कोणाकूय झाड्या पाल्याच्या वखदां घेवंक खुशी आसा जाल्यार वयर स्टॉलान ती विक्रेक आसन. मानेवोंत आग्नेल ओचोऱ्यांचो सागर आमच्या गरजां त्रासान आकांतान अदीक करून आमचे पिडीन जेन्ना आमी भावार्थां उलो मारता मानेवोंत आग्नेल देवा कडेन मागून आमकां बरेपण फावो करता. आयज सेलिना फेर्नांदीस काणकोणतान आमकां अशें कळीत करूंक लायता. म्हज्या घरकाराक अकस्मात एका दोळ्यान दिसना जालें. तेन्ना ताका हांवें दोतोराक दाखयलो. दोतोरान तपासून आदल्या माराक लागून दोळ्याक क्रॅक आसा म्हटलें आनी ऑपेरेशन करूंक चड पेरिगाचें. लेन्स बसोवंक जावचें ना आनी ऑपेरेशन केल्यार ताका दिसतलें म्हूण फकत 1% गॅरंटी दिवंक जाता म्हूण सांगलें. हें आयकून हांव दुखी जालीं. पूण मानेवोंत आग्नेलाचेर भावार धरून ताका हांवें सदांच मानेवोंत आग्नेलाच्या फोंडाची माती उदकांत घालून पिवूंक दिली. परतून हांव ताका चॅकअप करूंक दोतोरागेर व्हेलो तेन्ना दोतोरान म्हाका विचारलें ऑपेरेशन करूंक जाय. हांवें मानेवोंत आग्नेलाचेर भावार धरून होय म्हणलें आनी ऑपेरेशन बरी भाशेन जालें. आतां 2.5 म्हयने जाले म्हजो घरकार बरो आसा आनी ताका दिश्टी पडटा. हांव देवाक दिनवासतां मानेवोंत आग्नेला वरवीं व्हड उपकार फावो केल्या पासत आनी बेगीच देवा लागीं मागता मानेवोंत आग्नेलाक सांतचो मान फावो जावं. वेके गोरकानीचो भावार्थ तिच्या आकांताच्या वेळार आमच्याय काळजा मनान जायत्यो गरजो घेवन हे पवित्र जाग्यार आमी आयल्या. आमचो भावार्थ जिवाड करून नोवेनाच्या मागण्यांत वांटो घेवंक उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणी. सर पदवेदार देवा आमच्या स्वर्गीच्या बाप्पा, आमचे सरवणी खातीर तुजी मांडावड दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी त्याच खातीर तुवें विचून काडलेल्या सेवकां उदेशी वचोरें लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक जो विस्वासी सेवक मानेवोंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवोंत आग्नेलाच्या बागेवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशें जाता मानेवोंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरीत जिवितान भागीदार जल्म दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मानेवोंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणी.
अगणित काकुतीच्या देवा अगणित काकृतीच्या देवा सोरपोट पडून सोरपोट पडून तुझ्या पांयां सोशी तुझ्या पांयां सोशी आमी मागतां आमी मागता व्हडा विस्वासान व्हडा विस्वासान तुजी खुशी तुझी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक मान्यवंत आग्नेला सांताचो मान सांताचो मान फावो कर फावो कर आमचे पवित्र सभेचे आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे गोजेचे उगोड पोरगोट नेवदेशी मागतां मागता आमच्या सोम्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची नावी जेजू क्रिस्ताचे नावे आमेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर्पदेदा देव बाप पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. वचनात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार Bagicie